दाबोळे विमानतळाचे अस्तित्व धोक्यात आसा। हे विमानतळ बंद जावपाच्या वाटेर आसा अशी वावडी पातळिल्ल्यान विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले। 7 दिसां भितर सरकारान ह्या विमानतळाच्या विशयाचेर सविस्तर जाप दिवंक ना जाल्यार लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षांनी दिलेली आसा। जाल्यार दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासन दाबोळेचे आमदार माविन गुदिनोन दिला। दक्षिणेतल्या वेवसायिकांक बऱ्याच आडमेळींक तोंड दिवचे पडटले असोय हुस्को लोकांनी हे दाबोळे विमानतळ बंद जावपाच्या वाटेर आसतना उक्तायल्लो आसा। 7 दिसां भितर ह्या विमानतळा विशीं भाजप सरकारान स्पश्टीकरण दिवंक ना जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आमदार विजय सरदेसायान दिली। तशेंच आमदार म्हणून माविन गुदिनो अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें आसा। देखून आमदार ह्या पदावयल्यान राजिनामो दिवचो अशी मागणी विजय सरदेसायान केला। जाल्यार GMR कंपनी दाबोळे विमानतळ बंद करपा खातीर यत्न करता अशें तांचे आरोप आसात। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रतिसाद दिवन पणजेच्या शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो। ह्या संपात वेगवेगळे कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आनी कामगारांनी वांटो घेतिल्लो। सरकाराच्या धोरणा आड घोशणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची तांच्यांनी मागणी लावन धरली। सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली। कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर बेरेस्तारा पुराय भारतभर हे आंदोलन आणि हो संप दिसून आयलो। या देशव्यापी संपाक गोयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी प्रतिसाद दिलो। पणजेतूय आयटक संघटने खाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी आझाद मैदानाचेर येवन घोशणा दीत संपात वांटो घेतिल्लो। फोंड्या म्हालांत एकाच दिसा 3 चोरयेच्यो घडणुक्यो घडल्यात। बुधवारा राती पार उसगांव आनी ढवळे वाठारांतल्या 2 देवळांतल्यो फंडपेटी फोडून रोख रक्कम घेवन चोरांनी पळ काडली। जाल्यार दुसरे वटेन बोरये वाठारांत चोरांनी एक बंगलो फोडिल्ल्याचें कळटा। फोंड्या पुलिसांनी पंचनामो केला, फुडलो तपास चालू आसा। फोंड्या म्हालांत एकाच दिसा उसगांव, बोरये आनी ढवळे अशा 3 वाठारांत ही चोरी जावपाचो प्रकार घडिल्ल्याचे उक्ताडार आयल्या। फोंड्याच्या पार उसगांव हांगासर देवळांत फंडपेटी चोरपाची घडणूक घडली, तशेंच भांगरूय चोरिल्ल्याचे देवस्थान समितीन सांगिल्लें आसा। दुसरे वटेन ढवळे वाठारांतल्या एका देवळांत घुसून कांय चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फोडली। सुमार 10 ते 15 हजार रुपया चोरीक गेल्ल्याचें कळटा। देवस्थानाचो अध्यक्ष हाणें सांगला अशी माहिती दिलेली आसा। मजगती बोरये वाठारांतलो एक बंगलो फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। हो बंगलो आदलो सरपंच कोस्ताद लुईस हांचो आशिल्ल्याचें कळटा। फोंडे पुलिशेन घडणुकांचो पंचनामो केलेलो आसा आनी फुडलो तपास तांचो चालू आसा। पालिका वॉर्ड आरक्षणा विशीं फुडल्या सप्तकात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगले। आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो, भाजपाक हारोवपा खातीर लढटले अशें तांचें म्हणणें आसा। नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डा जिखप हे पयलें लक्ष आसतलें। उपरांत मडगांवाचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लान करतले अशें आमदार विजय सरदेसायान ह्या वेळार सांगलें। धावे 70 वाठारांत संदेश भास्कर गाडगीळ हांच्या काजू बागायतीक उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूंची झाडां लासून कोबर जाली। हाका लागून सुमार 1.5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। उजो कोणी तरी मुद्दाम घातला आसूं येता असो दावो किंवा असो दुबाव संदेश गाडगीळ हाणें उक्तायल्लो आसा। बेरेस्तार दनपारा ही उजो लागपाची घडणूक घडली। कामगाराच्या नजरेक आयल्या उपरांत ताणें आपल्या धन्याक कळीत केलें तेन्ना हो काजू बागायतीचो वाठार लासून गोबर जाल्लो। सत्तरी धावे वाठारांत ही घडणूक घडली। संदेश भास्कर गाडगीळ हांच्या काजू बागायतीक हो उजो लागिल्ल्याची घडणूक दनपारा घडली। उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूची झाडां लासून गोबर जाली, जाका लागून सुमार 1.5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें तांच्यांनी म्हटिल्लें आसा। हो उजो कोणी तरी मुद्दाम घातला आसूं येता असोय दुबाव ह्या वेळार तांच्यांनी उक्तायल्लो आसा। बेरेस्तारा दनपारा ही उजो लागपाची घडणूक घडली।
बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात दुबावित सौरभ आणि गौरव लुथराचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आणि सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. 6 डिसेंबराक हडपडेच्या रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ताचे उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुथरा हाका पुलिसांनी अटक केल्ली. तांचे उपरांत ते दोगूय पुलीस कस्टडीत आशिल्ले. मजगतीं तांच्यांनी जामिना खातीर म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात अर्ज केल्लो. बेरेस्तारा तांच्या अर्जाचेर सुनावणी जाली, पूण कोर्टान तांचो अर्ज भायर मारलो. पातोळेचो आमदार विजय सरदेसायान दाबोळी विमानतळा वयल्यान मंत्री माविन गुदिन्होचेर जे विधान केला त्या विधानाचो आमी निशेध करता. टॅक्सीकारांक दाबोळी विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी माविन गुदिन्हो सक्षम आसा अशें दाबोळी विमानतळा वयले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगतात. बुधवारा असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी मंत्री माविन गुदिन्होची भेट घेतली. दाबोळी विमानतळा वयल्यान बरेच कोफूजांव चालू आसा. पातोळेचो आमदार विजय सरदेसायान विमानतळा वयल्यान मंत्री माविन गुदिन्होचेर टिका केल्ली. गुदिन्हो आमदार म्हणून अपयशी थारला. ताणें राजिनामो दिवचो अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्ली. मात विजयान केल्ल्या ह्या विधानाचो आमी निशेध करता अशें दाबोळी विमानतळा वयले ब्लॅक अँड येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगतात. दाबोळी विमानतळ उरचो म्हणून माविन गुदिन्हो सदांच कार्यरत आसात. आमकां गुदिन्हो तशेंच सरकाराचेर विश्वास आसा. हो विमानतळ ते स्थलांतरीत वा बंद करचे नात. टॅक्सीकारांक दाबोळी विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी माविन गुदिन्हो सक्षम आसा अशें तांचें म्हणणें. आडफोडे वाठारांत बिग बी कॅसिनो कार्यरत आसा. ह्या कॅसिनोत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन कर्मचारी कामाक आसात. 2 फेब्रुवारी सावन वेवस्थापना कडल्यान कसलीच पूर्व कल्पना दिनासतना कॅसिनो अचकीत बंद केलो. जाका लागून बेरेस्तारा कामगारांनी कॅसिनो कडेन जमून आंदोलन केलें. फाटल्या 1 म्हयन्याचो तांचो पगार तशेंच 10 म्हयन्याचो PF टिप्स तशेंच एकोमोडेशनाचे पयशे दिवंक नाशिल्ल्याचें कर्मचाऱ्यांचें म्हणणें आसा. तशेंच ह्या प्रकरणात कॅसिनोचो धनी राजकीय दबावाचो वापर करपाचो यत्न करता असो आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलेलो आसा. उरिल्ली थकबाकी बेगिनांतल्या बेगीन दिवची तशेंच थकबाकी बेगीन दिवन नोकरे विशीं स्पश्ट भुमिका जाहीर करची अशी मागणी ह्या कर्मचाऱ्यांनी केलेली आसा. कोलवा हांगासर जमिनी आणि बांदकामा संबंधीचो वाद निर्माण जाला. ह्या प्रकरणात जमीन विकत घेवन ती बांदपी मनशाच्या आदोगातान पत्रकार परिशद घेवन आपली भूमिका स्पश्ट केली. बांदकामा खातीर गरजेच्यो सगळ्यो परवानगी आणि मंजुरी आसा असो दावो आदोगातान केलेलो आसा. थळाव्यांच्या हालचाली खातीर आणि मार्गाच्या हक्का खातीर 3 मीटर रुंदायेचो रस्तो दिलेलो आसा अशें ते आदोगातान स्पश्ट केलेलें आसा. पुलिसांनी तांच्या FIRचेर कारवाय केल्या तशी आमचे FIRचेर कारवाय करची अशी मागणी आतां हे हांगासर जमिल्ले थळावे करपाक लागल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणात थळाव्या लोकांची भूमिका कितें आनी फुडें प्रशासन कितें पावलां उबरतलें हाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून रावलां. कुडचडे वाठारांतल्या म्हत्वाच्या भौशीक प्रकल्पांची कामां बेगीन करपा खातीर GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबोन ह्या प्रकल्पांची पळोवणी केली. तशेंच हे संबंधी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राला सयत हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसकाय घेतली. ह्या बसकेत रवींद्र भवन, फेज 2, नवो कदंबा बस स्टँड, खेळा संकुल, विशेष भुरग्यांचे शिक्षण केंद्र आणि कुडचडेच्या सामाजीक भलायकी केंद्राचे हस्तांतरण ह्या प्रकल्पांचो आढावो घेतिल्लो आसा. प्रकल्पांचें काम बेगीन पुराय करपा खातीर GSIDC आनी संबंधीत खात्यांक सुचोवण्यो लेगीत दिलेल्यो आसा अशें ह्या वेळार मायकल लोबोन सांगिल्लें आसा. कुडचडे वाठारांतल्या म्हत्वाच्या भौशीक प्रकल्पांची कामां बेगीन करपा खातीर GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबोन ह्या प्रकल्पांची पळोवणी केली. त्या वेळार ते उलयताले.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनिक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. गोंयच्या भलायकी वेवस्थेक अधिक सक्षम आणि व्यापक करपा खातीर राज्य सरकारान महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला भलायकी विभागाची उच्चस्तरीय नियाळ बसका जाली. ह्या बसकेक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री माविन गुदिनो, दिगंबर कामत, सुभाष फळदेसाय, रमेश तवडकर तशेंच हेर ज्येष्ठ अधिकारी हजर आशिल्ले. गोंयांतली भलायकी सेवा अधिक घटमूट करपाचेर ह्या बसकेत भर दिलो. तशेंच गंभीर काळाची क्षमता आणि वाडोवचे खातीर आपत्कालीन आणि ट्रॉमा केंद्राचे आधुनिकीकरण करपाचे निर्णय घेतल्यात. गोंयांतली भलायकी सेवा अधिक घटमूट करपाचेर ह्या बसकेत भर दिलेलो आसा. तशेंच काळाची गरज आणि क्षमता वाडोवपाचे आणि आपत्कालीन आणि ट्रॉमा केंद्राचे आधुनिकीकरण करपाचे निर्णय घेतल्यात. मंगळूर सावन छत्तीसगडाक म्हालाची येरादारी वेवस्था करून दिवपाचे हायेस दाखोवन ऑनलायन पद्दतीन फोंडा वाठारांतल्या एका मनशाक वट्ट 2.8 लाखांची टोपी पडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुबावीत आरोपीन स्वता ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर आणि ट्रक चालक अशें सांगिल्ले. तशेंच म्हालाची येरादारी करपा खातीर सुमार 2.8 लाख रुपयांची मागणी केल्ली. कागाळदारान विश्वास दवरून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑनलायन पयशे धाडले. मात पयशे मेळ्ळ्या उपरांत आरोपींनी गाडी दिवंक ना आनी पयशे परतून दिले ना. फसवणूक जाल्ल्याचे कळटाच अनोळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद जाल्या. कुडचडे वाठारांतल्या महत्वाच्या भौशीक प्रकल्पांची कामां बेगीन करपा खातीर GSIDCचे अध्यक्ष मायकल लोबोन प्रकल्पांची पळोवणी केली. तशेंच ह्या संबंधी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राला सयत हेर अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. ह्या बसकेत रवींद्र भवन फेज 2, नवो कदंबा बस स्टँड, खेळा संकुल तशेंच संजय विशेष भुरग्यांचे शिक्षण केंद्र कुडचडेच्या सामाजिक भलायकी केंद्राचे हस्तांतरण ह्या प्रकल्पांचो आढावो घेतलो. प्रकल्पांचे काम बेगीन पुराय करपा खातीर GSIDC आणि संबंधित खात्यांक सुचोवण्यो दिल्यात.
भारत अमेरिका ट्रेड कराराच्या विरोधात खासदारांनी संसदेच्या बाहेर खर निषेध केलो. विरोधी खासदार संसदेच्या बाहेर बॅनर आणि पोस्टर हातान घेऊन ते उभे रावले आणि या इंडिया अमेरिका ट्रेड कराराच्या विरोधात तांच्यांनी निषेध उक्तायल्लो आसा. अमेरिकन करार रद्द करात अशी घोषणा या विरोधी खासदारांनी लेगीत संसदेच्या भायर दिली. आपल्या हातीन पोस्टरबाजी करीत तांच्यांनी व भारत अमेरिका ट्रेड कराराक विरोध दर्शायलो. पुराय देशभर आयज ह्या भारत अमेरिका ट्रेड कराराच्या विरोधात हे आंदोलन चालू आसा. पुराय भारतात ओडिशाच्या भुवनेश्वरात ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ओडिशा स्टेट कमिटीन देशव्यापी संपात ह्या वांटो घेतलो. केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या धोरणांक लागून जायत्या कामगार संघटनांनी संपाक आवाहन केले. निदर्शकांनी नारेबाजी करून निषेध केलो. मागण्यो लावन धरल्यो आपल्यो. पुराय देशभर आयज केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा बरोबर देशव्यापी संपाक लोकांनी ह्या आंदोलनात वांटो घेतलो. भुवनेश्वर हांगासर जाल्ल्या ह्या आंदोलनात युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ओडिशा स्टेट कमिटीन ह्या देशव्यापी आंदोलनात वांटो घेतलो. भुवनेश्वर हांगासर जाल्ल्या ह्या आंदोलनाक लागून रस्त्यांच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या रस्त्यांचेर येरादारीची गचमुड्डी दिसून आयली. युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर आणि ओडिशा स्टेट कमिटीन देशव्यापी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्यान पुराय ओडिसाच्या वाठारांत येरादारीची गचमुड्डी जाली. सरकाराच्या वेगवेगळ्या नितीक लागून ट्रेड युनियनांनी हो संप पुकारिल्लो आसा. भुवनेश्वरात लेगीत युनियन मंचान विरोध प्रदर्शन केलें. जाका लागून रस्त्यांचेर गाडयांच्यो लायनी आनी ट्रॅफिक जाम जाली आनी येरादारीची गचमुड्डी जाली. ह्या येरादारीच्या कोयंडेत एका न्हवऱ्याची गाडी ट्रॅफिकेत शिरकल्ल्याची बातमी ओडिसात फामाद जालेली आसा. अस्तंत बंगालातल्या सिलिगुरी हांगासर कामगार संघटनांनी आपापल्या देशव्यापी संपाक लागून शारांतली सगळीं दुकानां बंद करून रस्त्यांचेर शांतताय हे आंदोलन केलेलें आसा. पुराय दुकानां बंद केल्ल्यान सगळ्या रस्त्यांचेर एक तरेची शांतता अस्तंत बंगालातल्या सिलिगुरी हांगासर दिश्टी पडली. कामगार विरोधी धोरणा विरोधात देशव्यापी संपाक पुराय देशभरात लोकांनी आंदोलन केले. शेकड्यांनी कामगारांनी हातूंत वांटो घेतलो. तशेंच कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि कामगारांनी ह्या आंदोलनात वांटो घेवन वेगवेगळी दुकानां जी आसा ती बंद दवरिल्ल्यान वेगवेगळ्या कांय राज्यांनी शांततेचो माहोल दिश्टी पडलो. अस्तंत बंगालातल्या सिलिगुरी हांगासर कामगार संघटनांनी दुकानां बंद दवरपाची हो निर्णय घेतलो. तामिळनाडू कन्याकुमारीच्या व्यापाऱ्यांनी कन्यानबलम मंडपम विध्वंसाच्या विरोधात एक दीस पुराय दुकान बंद हे आंदोलन केले. दुकान मालकांनी आपापली दुकानां बंद दवरून हे धरणे धरले. अशा तरेत हे देशव्यापी आंदोलन वेगवेगळ्या राज्यांनी दिश्टी पडले. कन्याकुमारीच्या व्यापाऱ्यांनी आपली दुकानां बंद दवरून ह्या कामगार विरोधी धोरणाबाबत आपले निदर्शनां ही दाखयली आणि पुराय देशा समोर दवरली. सगळीं दुकानां बंद दवरिल्ल्यान पुराय वाठारांत एक तरेची शांतता आणि ह्या दुकानदारांचो जमाव दिश्टी पडलो. दुकान मालकांनी आपली दुकानां बंद दवरून हे धरणे आंदोलन पुकारले.
ट्रेड युनियन्साच्या देशव्यापी आंदोलनाक लागून तामिळनाडू आणि केरळात आंतरराज्य बस सेवा स्थगीत केल्ल्यो आणि ताका लागून ताचो परिणाम जो आसा तो येरादारीचेर जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. पूण ह्या आंदोलनाक लागून कन्याकुमारीत व्हडलोसो परिणाम जाणवलो ना. कन्याकुमारीत दुकानां बंद आशिल्लीं, मात्र बशी ज्यो आशिल्ल्यो येरादारी खातीर सुरळीत चालू आशिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. देशव्यापी ह्या आंदोलनाक लागून वेगवेगळ्या राज्यांनी कामगार संघटनांनी वेगवेगळ्या तरेन हे आंदोलन छेडिल्लें आसा. ट्रेड युनियन्साच्या ह्या देशव्यापी आंदोलनाक लागून तामिळनाडू आनी केरळात आंतरराज्य बस सेवा स्थगीत दवरिल्ल्यो, मात्र ताचो परिणाम जो आसा तो येरादारीचेर दिश्टी पडोंक ना. ह्या आंदोलनाक लागून कन्याकुमारीत व्हडलोसो परिणाम जावंक ना, मात दुकान धन्यांनी आपापलीं दुकानां बंद दवरिल्लीं कन्याकुमारीत पळोवपाक मेळ्ळी. ह्या देशव्यापी आंदोलनाचो परिणाम कांय राज्यांनी जालो जाल्यार कांय राज्यांनी जावंक ना. पश्चिम बंगालाची राजधानी कोलकातात जनजीवनाचेर हाचो कांयच प्रभाव दिश्टी पडोंक ना. शारांत चडशीं दुकानां उक्तीं आशिल्लीं जाल्यार कांय वाठारांनी कामकाज पुराय ठप्प आशिल्लें. रस्त्यांचे सामान्य दिसांच्या तुळेंत आवाज मातसो कमी आशिल्लो, ताका लागून चडश्यो बशी लेगीत ह्या कोलकाता हांगासर बंद दवरिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. देशव्यापी ह्या आंदोलनात कितल्याशाच कामगार संघटनेनी आंदोलन पुकारिल्ल्यान ह्या एक्टाच्या विरोधात ट्रेड युनियनांनी देशव्यापी आंदोलनाचें आव्हान केल्लें. ह्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राज्यांनी अशा तरेचे दुकानां बंद, तशेंच कांय राज्यांनी बसी बंद केल्ल्याचें हे आंदोलना वरवीं पळोवपाक मेळ्ळें. राजस्थान माध्यमिक शिक्षण बोर्ड अजमेर वतीन 10वी आणि 12वीची बोर्डाची परीक्षा बेरेस्तार सावन चालू जालेली आसा, जातूंत लाखांनी विद्यार्थी परीक्षा दिवपाचे आसात. महात्मा गांधी स्कुलांत विद्यार्थी उत्साहात परीक्षा दिता आसतना दिश्टी पडले. अशा तरेन राजस्थानात 10वी आणि 12वीची बोर्डाच्यो एग्जाम्स चालू जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. बेरेस्तार सावन तांची ही बोर्डाची परीक्षा चालू जाल्या, जातूंत लाखांनी विद्यार्थी परीक्षा दिवपाचे आसात. महात्मा गांधी ह्या स्कुलांत राजस्थानाच्या विद्यार्थी बोर्डाची एग्जाम दिता आसतना उत्साहात दिश्टी पडले. बांगलादेशात 12 फेब्रुवारीक बेरेस्तारा 13वी राष्ट्रीय संसदीय वेंचणूक जाली. विद्यार्थी आंदोलना उपरांत शेख हसीनाचे सरकार पडले उपरांत बांगलादेशाची ही पहिली संसदीय वेंचणूक आसा. 300 जाग्यां खातीर बांगलादेशात 12 कोटींच्या परस चड मतदार मतदान करपाक पात्र आशिल्ले. देशात राजकीय अस्थिरताय आणि संभाव्य अशांतताय हाच्या मदीं ही वेंचणूक महत्वाची आशिल्ली. मुख्य सर्त जी आसा ती बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्ष आणि जमात ए इस्लामी ह्या दोन मुखेल पंगडां मदीं आशिल्ली. शेख हसीनाच्या सत्ते उपरांत नवो पंतप्रधान कोण आसतलो बांगलादेशाचो हाचेर आतां लोकांचें लक्ष लागून रावला आनी लोकां मदीं एक उत्सुकता निर्माण जालेली आसा. दिल्लीत प्रदूषणाचो कोप अजून कायम आसा. राजधानीतली हवा गुणवत्ता देंवत आसा. AQI स्तर जो आसा तो सामको वायट श्रेणीत पावला. ताका लागून लोकांक श्वास घेवपाचे त्रास जाता. दिल्लीच्या इंडिया गेटी वयली ही कांय चित्रां आमी पळोवपाक शकता. कशा तरेन दाट प्रदूषणाचे धुके ह्या वाठारांत पातळिल्ले पळोवपाक मेळटा. दिल्लीतलो प्रदूषणाचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा. AQI जो आसा तो सामको वायट श्रेणीत पाविल्लो आसा, सामको देविल्लो आसा. ताका लागून लोकांक श्वास घेवपा सारके दुयेंसां सद्या उपरासतली काय अशी चिंता दिल्लीत आनी दिल्लीकारांक उपराशिल्ली दिश्टी पडटा. इंडिया गेटी कडली ही कांय चित्रां आसा जंय प्रदूषणाचे दाट थर आनी धुके पळोवपाक हांगासर स्पश्ट दिश्टी पडटा. मुंबयत देशाचो पयलो मेलोडी रोड जावपाचो आसा.
धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोडाचेर मेलोडी रोड जावपाचो आसा. गाडी थारावीक वेगान चलयली जाल्यार टायरांच्या घर्शणाक लागून जय हो ह्या गाण्याचे संगीत आयकुपाक येतले. हंगरीच्या टॅक्नॉलॉजीन तयार केल्लो हो आगळो वेगळो प्रयोग भारतात पयल्याच खेपे जावपाचो आसा. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी ह्या रोडाचे उद्घाटन केले. अशा तरेचो हो मेलोडी रोड पयल्याच खेपे भारतात मुंबय हांगासर जावपाक आसा, जेचे उक्तावण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान केलेले आसा. थारावीक स्पिडीचेर गाडी चलयली जाल्यार जय हो अशें संगीत आयकुपाक मेळटले. अशा तरेचो हो रस्तो आसा. श्रीनगर जम्मू काश्मीर खर थंडसाण आसून लेगीत श्रीनगरांतले नामनेचे दल तळे जे आसा ते पर्यटकांक खातीर आकर्शण थारपाक लागला. देशभरांतले आनी परदेशांतले पर्यटक ह्या उदकाची ह्या दळ तळ्याची सोबीतकाय पळोवपाक हांगासर येता. बर्फाळ हवामान आनी थंडसाण हाचे मदीं हे दल तळ्याचे दृश्य पर्यटकांक आनीक आकर्शीत करपाक लागला. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.